श्री स्वामी समर्थ शिवोले स्वामी समर्थ मठान आज आंब्याची आरस चंदनाचो लेप सुंदरसो असो स्वामींक सजावट जाल्ली आसा आणि ही सगळी भक्तांची कृपा भक्तांनी हे सगळे आमे आणि चंदनाचो लेप जो आसा हो भक्तांक आमी एक अनाउन्समेंट करता की अशें आमी करता आणि म्हाका दिसता जायती वर्सां जाली आमी आतां जवळ जवळ 5 ते 6 वर्सां जाली चंदनाचो लेप आणि आंब्याची आरस हे आमी करता आणि भरपूर अशे भक्तांनी हांगा आमे हाडून दिले आसा आणि हे आमी आजच्या महाप्रसादाक यूज करता थोडे आणि बाकीचे जे आमे उरता ते आमी अनाथ आश्रम जितले अनाथ आश्रम आसा आमच्या आजूबाजू म्हापशा म्हण सांग काणक्या म्हण सांग मोयरा जावं आजूबाजू मांद्र्या हावजिंग बोर्डान हे सगळ्या अनाथ आश्रमांनी आमी व्हरून तांकां दिता आणि कितलीच वर्सां जाली आंब्याचे ही आरस लागून आमी हे जे अक्कलकोटाक जशें जाता सेम अशी अक्कलकोटाक आरस आसता आंब्याची चंदनाचो लेप आणि हो लेप जो आसा हो लेप घाल्या मागीर आमी हो लेप सगळो संपूर्ण आंगावयलो काडून ते पॅकेटां आमी भरून मागीर ते एक विभूती कशी भक्तांनी आमी हेची चंदनाचो लेप ही विभूती कशी आमी दिता आणि भरपूर भक्त व्हरून घरा तितून खूब जाणां भक्तांनी सांगलेलें आसा खूब जाणांक इफेक्टूय पडलेलो आसा ह्या विभूतीचो म्हणून आमी वर्सान वर्स ही आरस जायती वर्सां करता हांव श्री स्वामी समर्थ मठाचो संस्थापक अध्यक्ष निलेश वेर्णेकर तुमच्या सगळ्यांचे मनानसून काळजान सगळ्यांचे तुमचे देव बरें करूं. त्या दिसान आमकां भक्तांक गरमी इतली जाता आमकां रावपाक जायना तितून अशें आमकां एक थंयसून कळोवन येयल्ली की लेप काडप म्हणजे स्वामीक एक आंगाक थंड गरमेच्या दिसांनी थंडाय हाडप अशें ते हेतून आमी तो चंदनाचो लेप काडटा. आयज आमे आसा ते सादारणशे कितके आम्यांची आरस केल्ली आसा? सादारणशे भक्त जशे हाडून दिता म्हाज्या हिसपान 2,500-3,000 4,000 सुद्दां आमे जाता जे भक्त कशे हाडून दिता ते आणि आता मातशें आम्यांचे सिजनूय मातसो कमी जाल्लो आसा म्हणजे जात्रा जाल्या नंतर तुमी जाणात न्हू म्हणजे कमी आमे आसता. दर गुरुवारी हांगा हो जो उत्सव आसता तो कसो कितें तुमी साजरो करतात? जे भक्त पुजेचे यजमानी जे आसा हे ते दिसाचे यजमान म्हणून आसता आणि जो ते दिसाचो खर्च जो आसा हो आमी ते यजमाना कडल्यान थंयसर करून घेता आणि महाप्रसाद जो आसा हो म्हाका दिसता सबंद गोंयान पळोवंक गेल्यार महाप्रसाद ह्या स्वामी मठान दनपारां 2 चालू जाता तो बद्द रातचे 11 पर्यंत चालू आसता म्हणजे भक्त जवळ जवळ 7,000 तरी भक्त महाप्रसादाचो लाभ घेता.